दिव्यवाणी 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 क्रिस्तते मोगाळु पावबेनिनो शिकाप दिव उजवाड काडोकची कामा मोडू शिकाप खंडित उजवाड दिता आणि अज्ञानसो काळोख पयस करता आसा तसो काळोख पयस करता आणि आमच्या जिवितांत एका रितीची बदलावण जाता. मन्यासो ग्रंथ अध्याय 1 7व्या वळीत आम्ही पळयता सर्वेस्पराची भिरंत जाणवायेची सुवात देवರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ. मन्यासो ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य द्या असे म्हणतात, पवित्र परमभक्त देवाचे शिकाप आणि ती खरी जाणवायती जावन आसा, खरी जाणवायती जावन आसा आणि ती जाणवाय देवा बापा थावनसो येता. भावा बहिणींनो, जन्म थावन मोरा पर्यंत आम्ही सभासून त्यो आम्ही शिकता आणि शिकनातले कोणूच ना. शिकन आसतना आमकां जाणवाय मेळना. कीर्तनकार वो अपुर्बायेन म्हणटा, सरस्प कितलो वर्तो तूं, कितली अगणित जाणवाय तुजी. ती जाणवाय कोणाचेनी वर्णूंक साध्य ना आणि आपणावंक साध्य ना. कीर्तनकार अध्याय 8 वाक्य 4 अशें म्हणटा, देवाची जाणवाय आमच्या जिविताक खरो उजवाड दिता. मोगचनो, आमचो देव रसनार जावन आसा, आमचो देव काकोळदार जावन आसा, आमचो देव आमकां उजवाड दिता, आमकां खरी जाणवाय दिता. देवसो जावन आसा जाणवायेचे मूळ. तो सर काकोळदार आणि पदवेदार हे आमी सप्तमंतांत उसारता. सप्तमंता म्हणल्यार मागणें म्हणटा आसतना आमी म्हणटा, सप्तमंता देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक. आणि ही खरी जाणवाय आमी आपणावंक जाय. मोगचनो, आज ह्या संवसारांत कितले नास्तीक मनीस आसात आणि आपल्या अल्पमतीन देवस नांव म्हणचे आसा. अल्पमतीन ह्या संवसारांत देवस हजार ना म्हणून थोड्यांनी सांगचे आसा. आणि अशे आज जायते लोक देवा थावन पयस केल्यात, देवा विरोध ते उलयतात. आणि असले आशिकपी नास्तीक मनीस आसल्यार खंडी जावन देवाची जाणवाय आठापोवंक जायना, देवाची जाणवाय आपणावंक जायना. आणि तांकां केवळ संवसाराची जाणवाय मात्र आसा, पूण देवाची जाणवाय तांकां मेळना. देवाची जाणवाय अति म्हत्वाची जावन आसा. देवाची जाणवाय अति व्हडली जाणवाय जावन आसा. जर तर देवाची जाणवाय आमकां आसा तर खंडी जावन आमकां हेर जाणवाय आमकां लाभता. देवाची जाणवाय हेर जाणवायक आधार म्हणून सांगीत. कीर्तनकार अध्याय 50 वाक्य 7 अशें म्हणटा, देवस नामचो पिसो जावन आसा. जाणवायचो मनीस देवाक पळयता, अज्ञानाचो मनीस देवाक पळोवंक शकना. त्या देखून मोगचनो, बरी जाणवाय, बरें शिकाप खंय थावन येता. जो कोण देवाक काळजावन जियेता, जो कोण देवाक विश्वासी जावन जियेता, ताका मेळटा देवाची जाणवाय.
आज देवान आमकां सबार देणी आमकां दिल्यात. देवाची जाणवाय ताणें जाणवाय आमकां दिल्या. आज सगळो संवसार प्रगतीक पावल्या. जायते बरेंपण जालां, जायते आनी ही जावन आसा देवान दिल्ली जाणवाय म्हणून सांगेत. आज संवसार प्रगतीक पावला तर, आज संवसारांत बरेंपण जालां तर हाका देवाचीच जाणवाय म्हणून खरान म्हणून सांगेत. मोगचनो आमकां पिडा येता, आमी धाकटेर सशील आमी वेताव नेंगे, वयगे नेंगे खड्डे जावन आमी धाकटेर सशील आमी वेताव. आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार मुस्तपोटी धाकटेरान म्हणचें आसा, आमकां कितें जाता तें पुरा आमी करतावो आनी पुरा आमी देवाचेर सोडतावो. मुगचनो एक धाकटेर जावंक पिडेक वखद दिवंक जाणवाय देवा तावूंच लाभल्ली. आज जायते विज्ञानी आसात, सायंटिस्ट आसात, संशोधन कोण आसात. आमी पळयताव थोड्या म्हयन्या आदीं चंद्रयाना 2 त्या मुनाक सोडलें आनी वचोन करेक्ट प्लेसीक वचोन तें पावलें. संशोधन तांणी केलें आनी तांचें संशोधन सक्सेसफूल जालें. ही जाणवाय खंयतान मेळ्ळी, देवा तावूंच लाभल्ली म्हणून सांगेत. त्या देखून चड जाणवायचो मूळ देवूच जावन आसा. जाणवायचो मूळ देव जावन आसा आनी ती जाणवाय आमी आपणायची तर आमी देवाक खाल जावन आमी जियोंक जाय. देवाक आमी मान दिवंक जाय. देवाक विश्वासी जावन आमी जियोंक जाय. मोगचनो आज देवान आमकां जाणवाय दिल्या. देवान आमकां सारकेसो स्वरुपाचो जावन रचला आनी आमकां खरी जाणवाय दिल्या. ह्या सर वस्तूंचेर अधिकार चलोवंक आमकां जाणवाय मेळ्ळ्या, लाभल्या. आमकां उलोवंक देवान आमकां सकत दिल्या. मोगचनो केदी व्हडली जाणवाय देवाची. देवान ही भुमी रचली, उजवाड दिलो, मनजातीक रचलें, आपले मनशाक आपल्या सारके स्वरुपाचो रचलें. केदी व्हडली जाणवाय. मोगचनो जाणवायेन ताणें ही भुमी ताणें रचली म्हणून सांगेत. मोगचनो हें जावन आसा खरें शिकाप, परम पवित्रची वळख करची, हें शिकपाची जाणवायची सुवात जावन आसा. देवाचीच भिरांत देवाच्या जाणवायचें आरंभ जावन आसा. देवरा बायाबे ज्ञानता आरंभा. The beginning of the wisdom of God is the fear of God. देवाची भिरांत आमचे ते आसोंक जाय. खरें शिकप आमकां कितें करता? शिकलीं ह्या संवसारांत कोणूच नात. शिकलीं जायतीं मनशां आसात. थोड्यांनी इल्लें शिकलां जावंक पुरो, 10वी शिकल्या जावंक पुरो, थोडे PUC शिकल्या जावंक पुरो, थोडी PhD शिकल्या जावंक पुरो, दोतोनींत सानातू जोडल्या जावंक पुरो. आनी ही जाणवाय खंयतान मेळटा? मोगचनो ही जाणवाय आमकां देवातावच मेळटा. शिकप मनशाचो खाडो पयस करता, अज्ञानाचो खाडो पयस करता, अज्ञान पयस करता. त्या देखून आमी मनशाचें शिकप आमी करूंक नज बका देवाचें शिकप आमी करूंक जाय. सांगता परसूंक आमी शिकूंक जाय. मनशापणाचें शिकप आमचें तें आसूंक जाय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सर धर्माचो सार जावन आसा, सर धर्माचो सारांश जावन आसा मनशापण गरजेचें जावन आसा. अनाचाराचो खाडो पयस करूंक शिकप गरजेचें जावन आसा. मोगचनो जर तर आमकां शिकप ना तर आमी अनसिविलायज्ड पर्सन आमी जाता. जर तर शिकप आसा तर सिविलायज्ड पर्सन आमी जाता. वी बिकम सिविलायज्ड पर्सन्स आनी नागरीक मनशां आमी जावंक पावता. जर तर आमी देवाची जाणवाय आमी आपणायनातल्यार शिकप करता आसतना कितेंच फायदो ना.
आपणा बरीच आमी पेल्यांक बरेपण आमी करूंक जाय. हे बगातो आमचे तें आसूंक जाय. केवळ शिकप जाल्यार मात पावना. शिकपता न्हू, हेरांकी पयर बरेपण जावंक जाय. हेरांनी फायदो जोडूंक जाय. वी हॅव इम्पार्ट द नॉलेज फॉर अदर्स. आनी तो वड मात्र आमी फायदो आमकां मेळटा. मगचेनो आमी पळयता आमकां भूक लागल्या थवड आमी कितें करता, जेवता. जर तर कोणी कश्टांत आसा तर, तांकां भूक लागता तर, थान लागता तर, तांकां आमी होंदोन तांच्या कश्टांत स्पंदन आमी करूंक जाय. हाका म्हणटात मनशापण. मगचेनो एक बऱ्या मनशा बरी जिवंक आमी शिकोंक जाय. बऱ्या मनशा बरी हेरांक गौरव दिवंक आमी शिकोंक जाय. त्या देखून जर तर आमचें तें मनशापण ना तर आमकां संतोशान जिवंक साथ दिना. आमचें जिवीत संतोश भरीत आसना. आमी कितल्यो डिग्री आपणायल्यारी व्यर्थच. मगचेनो जर तर आमच्या जिवितांत बरेपण आमी केल्यार कधी जावन आमी बरेपण आमी जगता. आज काल थोडीं घडिल्लीं गणितां तुमच्या मुखार हांव दवरतां. तुमी माध्यमांनी आयकलां जावंक पुरो. 7 जाणांची आवय आश्रमांतच मरण पावता. ती आश्रमांत आनी भुरगीं बरें कर शिकोन बऱ्या कामाक तीं पावल्लीं आनी मोरणाक तीं येवंकूच नात. त्या आवयन आपल्या गर्भांत त्या 6 जाणांक ववयलें सती तांकां नातलें, ताच्या मोतीन नातलें. कित्याक म्हळ्यार शिकपांत आवयक विसरून गेल्ली. हें मनशापण विसरून गेल्लें. तशेंच एक आवय, एक स्त्री घोवाच्या रागान आपल्या भुरग्याक जीवशी मारून स्ट्रॉंग डोस दिवन पोत्यान घालून बेंगलोरांत व्हेलें. खावूंक गी वा बाजूकी म्हूण गोत्त ना. आनी आमी पळयता एका कंपनीचो CEO ताका काजार जाल्लें आनी एकट्याच्या बायले कडेन संबंद आसलो. पूण ह्या बायले कडेन संबंद आसलो, आनेका बायले कडेनय तातल्याच्या बायले कडेनय संबंद ताका आसलो. आनी ताची बायल गर्भेस जाली आनी ताणें गर्भपात करूंक ताणें सांगलें. गर्भपात करूंक सांगलें. ती गर्भेस जाली आनी गर्भपात करूंक. पळय कसली संगत ह्या संवसारांत आमकां मेळटात. आनी तशेंच आज जायते विच्छेदान आमकां पळोवंक मेळटा. गर्भपात करचें आमकां पळोवंक मेळटात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, असलीं जायतीं गणितां समाजांत आमकां पळोवंक मेळटात. हांवें कालें केल्यार जाता, हांवें कितें केल्यार जाता म्हणून सांगून जियोच्या ह्या संवसारांत आमकां पळोवंक मेळटा. मगचेनो आमी शिकपी जाल्यार मनशापण आमी दाखोवंक जाय. शिकप आसा म्हणून आमी अनागारीक मनशा बरी जिवचें नाका. अनसिविलायज्ड पर्सन बरी जिवचें नाका. बकार सिविलायज्ड पर्सन बरी आमी जियोंक जाय. पयलें कितें सांगता इतलो विज्ञान सांगता, तूं पयलें मनीस जावंक शिक. मनशापण तुजें तें आसूं दी. बी ए फर्स्ट ह्युमन, देन एक्वायर इंटेलिजंट. आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आमचेच मुखार पळोवंक मेळटा. मनीस मुखार कितें सकट जावंक पावता म्हणून तुमी इमॅजीन केला जावंक पुरो. देवच ना म्हणून सांगूंक आज शिकयतात. मगचेनो कशें जाता म्हणून आमकां मुख्य दिसांनी कळीत ना. मगचेनो त्या देखून भावा भयणीनो, एपेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 पळयता, उजवाडांत तुमी चिया. शिकपी जाया म्हणून आमकां तो सांगना. बघा, उजवाडांत येया आनी तुमकां शिकप मेळटलें. देवाची जाणवाय तुमकां लाभतली. देवाची पिरांत तुमकां लाभतली आनी अंकार पयस जातलो. अशिकपी मनीस तुमी जावचे नात. देवाची जाणवाय तुमकां मेळटली. क्रिस्तचो उजवाड तुमकां लाभतलो. बरें कितें वायट कितें म्हणून तुमी समजतल्यात. आनी हें आमी जाणा जावंक जाय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो,
या संवसाराच्या कोटेपणाक आमी लब्ध नासतना बऱ्या वाटेनं आमी चलोवंक जाय. आमी पळयतावो सा अगोस्तिनाक उठ आनी जागो जा. मेल्ल्यांतलो तो उठलो, अंधकारांतलो तो उठलो आनी बरी जिणी जियोंक तो लागलो. आमी बुधनांतल्या मनशा परी आमी जावचें नाका. बुद्धवंत मनशा परी आमी जावंक जाय. ते बुद्धवंत तेड्या बरी आपल्या पयशिल्ल्यांत तेल घेवन त्या होरेताक मेळचे बरी आमी वचोंक जाय. सा अगोस्तीन तुमी जाणा आसोंक पुरो. सा अगोस्तीन कितें करता? तो अंधकाराक जेवन तो आसलो, लैंगीक संपर्काक तो वळख जाल्लो, पातकाच्या कोंडांत तो आसलो. आनी सा अगोस्तीन ही उतरां जावन आसात. क्रिस्ताच्या उजवाडांत तुवें जियोंक जाय. ताका ही उतरां वापरपाची लागलीं. तो बुधनांतले बरी आसलो, पूण 18 वर्सां काळोखांत जिवन आसलो. पूण ताची आवय आशिकपी समोर 18 वर्सां म्हणसर दुखां पडून ती माग लागली आनी खेदाळा. देवाची उतर वाचता आसतना ही उतरां कसली क्रिस्ताच्या उजवाडांत तुवें जियोंक जाय. आनी त्या उतरान प्रेस जाल्लो सा अगोस्तीन कितें करता? आपले सगळे जिनीस तो बदलिता, पवित्र स्नान तो घेता, क्रिस्तांव तो जाता, इपतीस बिस्त जाता आनी तो सांत जावन पावता. आज संतीपणाच्या पावंडाक तो पावला. देवाची खरी जाणवाय आपणाचे थर. साबार आमच्या मोतीन तुका कितें आमी करूंक जाय? पयल्या सुवातेर आमी क्रिस्ताच्या उजवाडांत आमी जियोंक जाय. क्रिस्त बरी आमी जियोंक जाय. मोगचेनो साबार लोक आज पुण्या थळाक वेता. समस्ते घेवन, कश्ट घेवन पुण्या थळाक येतात. आनी पुण्या थळाक येता आसतना तांचो विश्वास जावन आसा. आमचें कश्ट हाडू जावन दित, आमचें निरासपण पयस वचून म्हणून हें मागणें जावन आसा. पूण आमी देवाची सनवाय जोडूंक आमी मुखार सरोंक जाय. साल्मावरायान देवाक विचारलें खंय. देवान विचारलें साल्मावरायाक, तुका कितें जाय म्हणून म्हाका विचार. आनी तो म्हणूंक लागलो, म्हाका कितेंच नाका, भांगर नाका, रुपें नाका, दिर्वें नाका, म्हाका खाली जाय जाणवाय. म्हाका जाय ज्ञान, म्हाका जाय विवेक, प्रुडन्स म्हणटात. आनी म्हाका कितेंच नाका म्हणून साल्मावरायान सांगलें. मोगचेनो आमी देवाची सन्माय आपणावंक आमी मागोवंक जाय. आज जायतो लोक विविध गरजो घेवन पुण्या थळाक वेता, मागतात. जेजू म्हणटा, जो कोण वावरतान मागता ताका खंडिसावन मेळटलें. जो कोण म्हाका मान दिता, जितले पटी मान दिता तितलेच पटी हांव ताका मान दितलो. त्या देखून मोगचेनो आमी देवाक आमी मान दिवंक जाय. आमी बुद्धवंत व्यक्ती आमी जियोंक आमी सोदता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, शिकलो मनीस सुकोवन पडटा, शिकनातले मनीस सुकोवन पडटा. पूण सूख करचें स्वाभावीक जावन आसा, बोगसूचें दैवीक जावन आसा. पूण थोडे फावटी आमकां बोधूच येना. त्या वेळचेक पुता परी आमी कितें करता मोगचेनो? त्या वेळचीक पुता पातकाच्या कोंडांत आमी पडटा. आनीक ती संगतीक आमी वळख जाता. वेचीक पुतान कितें केलें? बापायचें आस्त घेवन तो गेलो आनी सकट ताणें आसलें सकट आपले इश्ट सांगता. ताणें आसले पयशे कशे गम्मतांनी मारली आनी पयशे नातले तो कितें केलें? दुकराच्या कोंडांत तो आयलो आनी दुकराच्या कोंडांत तो वळटा आसतना ताका बूद आयली, ताका जाणवाय लाभली आनी रियलायज्ड वॉट ही वॉज डुईंग रॉंग. तो पाटी येयलो, बापाच्या घरा तो पाटी येयलो आनी ताका खरी जाणवाय ताणें आपलयली, दैवीक जाणवाय ताणें आपली. परत तो फाटींग तो आयतलो. थोडे फावटी आमी बुधनात ते बरी आमी करता, पूण आमी बुधवंत मनशां आमी जावप. वी शूड रियलायज वॉट वी आर डुईंग इज रॉंग. कोणी आमकां सांगता, सूख म्हणटा, तें आमी मानून घेवंक जाय, सूख म्हणून मानून घेवंक जाय. अशेंच आमी सोडूंक नजो मोगाळ भावना आनी भयणीनो, बोगसणे आमी विचारप जाय. देखून सबार संगती विशांत आमी प्रयत्न करूंक जाय. देर इज अ डिफरंट थिंग
टू नो अ पर्सन, टू नो अबाउट द पर्सन. एक समती विशांत जाणा जावचे की आमी जेजू विशांत जाणा जावचे भोव बरें म्हणून मोगचनो. जेजू विशांत आमी जाणा जावचोय. आमी रेखेता हांगासर आमी वेता आमच्या विशांत आमी व्हडलें आमी करता. आमी रेतेरे गेल्यार बरीं मनशां आमी जावंक पावता. पुण्य तळाक आमी गेल्यार बरीं मनशां. पूण आमी घराच रावन आमी कितें जावयेत? आमी एक हेरांक आमी पुण्यक्षेत्र आमी जावयेत. जेजूची जाणवाय आमी आपणायल्यार वाद. जेजूची जाणवाय अती गरजेची जावन आसा. वांजेलांत आमी पळयता निकोदेमो रातच्या वेळार जेजू सुशीन वता. तो दिसाक येवना, रातीक येता आनी जेजूक तो पळोवंक तो आशिल्लो आनी जेजून तो जाणा आसलो आनी तो म्हणटा जेजू जावन आसा व्हरतो शिकोवंता. तो व्हरतो मेस्त्री तो जावन आसा. सोम्या हांव नेना, म्हाका तुजे विशयान दिल्ली समजणी दी. आनी जेजू म्हणटा तूं आवयच्या गर्भांत जल्मल्या करीत, परतेंटी जल्मल्या करीत, सेकीच्या राजांत तूं रिक्षो लाय. एक पोवटी, दोन पोवटी तो सांगता. एक पोवटी आवयच्या गर्भांत रिकोवन आमी पूण कशें परतेनटीन आवयच्या गर्भांत रिकोवन आमी जल्म आमी घेवयेत. जेजून पवित्रत्वाच्या पवित्र स्नाना विशांत ताणें शिकयलें. पवित्र स्नान घेवंक आमच्या जिवितांत दोन जल्म आसात. एक दैवीक, एक आमचो आवयच्या गर्भांत येवचे तो जल्म आनी अनेक जल्म पवित्र आत्म्यास पवित्र स्नान ते दळा क्रिस्तांवाचो जल्म. आनी तो व्हड आमकां दैवीक जल्माय लाभता मोगाळ पावन आनी भयणीनो. सांजुआंक प्रवादी म्हणटा हांव उदकान पवित्र स्नान दिता. तो पवित्र आत्म्यान तुमकां स्नान तो दितलो. पवित्र आत्म्यान तो तुमकां स्नान दितलो. तो मोगचनो देवाचे भुरगें जायचे तर आमी जेजूची नांव येवसोंक जाय. जेजूची जन्माय आमी आपणावंक जाय आनी तो व्हड मात देवाचे भुरगें आमी जाता. आयच्या ह्या दिसाच्या वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा जेजू आम हर एकल्यांक ताची जन्माय आपणावंक तो आमकां उलो दिता. जेजू हांव आसा खरो सोडून दर वळखोंक आमकां तो आपोवन दिता. मोगचेनो हर एकलो मनीस इगर्जेक येता आनी इगर्जेक फाटी येता आसतना देवाक पेट्टा आसतना ताणें खरी जन्माय आपणावन ताणें फाटी वचोंक जाय. खरी बदलावण ताणें हाडूंक जाय. परिवर्तन ताणें हाडूंक जाय. ताच्या जिवितांत सुदारण ताणें हाडूंक जाय. सुदारण ताणें हाडूंक जाय. मोगचेनो जेजू जल्मलो, जेजू वाटलो, आपली परगटजिणी ताणें परत ताणें केली आनी अखेरीक तो पातकां खातीर कुसार तो मेलो आनी हेरांक साबारांक ताणें जन्माय ताणें दिली. मोगाळ भावन आटवेली. जेजू म्हणटा कितें म्हज्या ल्हान भावांक तुमी केलें न्ही तेंच म्हाकाच तुमी केलें. तुमच्या घरांत आसल्ल्याचो मोग तुमी करा. तुमच्या घरांत आसल्ल्यांची सेवा तुमी करा. मनशापणान तुमी जिया. ही जावन आसा खरी जन्माय. जर तर तुमी हेरांचो तुमी मोग करना तर, तुमच्या आवय बापायचो तुमी मोग करना तर, देवाचो मोग करना तर हांगासर देवाची जन्माय ना. तुमचें तें आसलो काडून पयसा वांगडी देवाची भुरगीं जावन तुमी जियोंक सर्वेस्पोर देव तुका मुखार राखून दी. काडोवपाची मोडां सोन्न उजवडाची भुरगीं जावन जियोंक सर्वेस्पोर देव तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. आमेन.